गोंयकारांक फॉर्मेलिनाचें नुस्तें घालचे परस नुस्तेकारांची सबसिडी बंद करात, नाजाल्यार आयात निर्गत बंद करून गोंयचें नुस्तें गोंयकारांक दियात म्हूण काँग्रेस नुस्तेमारी खात्या मेरेन पावली. काँग्रेसवाले सकाळीं नुस्तेमारी मंत्र्याक मेळूंक गेल्ले, तो मेळ्ळोच ना. ह्या फुडें कोणेय सरकाराक सांगिनासतना टेस्टी केल्यार FIR घालतले म्हूण आरोग्य मंत्र्यांची एंटी फॉर्मेलिन एक्टिविस्टांक शिटकावणी. लोकांचे इश्यू वाऱ्यार सोडून बीजेपी मोगो गोवा फॉरवर्ड वाल्यांचो सरकार स्वताचो गाडो सांबाळपाचे धाकधुकीत घुसपला तो पळोवन काँग्रेसीन इश्यू तापोवंक सुरवात केल्या. एके वटेन मायनिंगेंतले लोक, दुसरे वटेन मार्केटांनी फॉर्मेलिनाचें नुस्तें. तातले तातून मंत्रालयात गेल्यार मंत्री सुद्दां मेळप कुस्तार, सगळेच वाऱ्यार. इतलो सगळो बोवाळ जावन सुद्दां तुमी सुशेगाद आसा आनी मिनिस्टर आमकां अवॉयड करता मेळपाक इम्पॉर्टंट इश्यूचेर अपॉयंटमेंट दिवन सुद्दां. नुस्तेमारी संचालक म्हणटा मंत्र्यान ताका निवेदन घेवंक सांगिल्ले ताणें घेतले. एक्झामीन करून जो कितें प्रपोजल तो गव्हर्मेंटाक सबमीट करतलो. ते तुमकां दिवपाक गेल्ले काय मिनिस्टराक दिवपाक गेल्ले? ना, म्हाका मिनिस्टरान इंस्ट्रक्शन दिला की जे रिप्रेझेंटेशन आसा ते कलेक्ट कर म्हणून. एज पर द मिनिस्टर्स ऑनरेबल मिनिस्टर फिशरीज आय हॅव कलेक्टेड दीस रिप्रेझेंटेशन. काँग्रेस म्हणटा गोंयकारांच्या पोटात भायले नुस्तें वता ते फॉर्मेलिनाचे, कॅन्सराचेर पडूं येता. नुस्तेकारांक कोट्यांनी सबसिडी दितात, ती कितें नुस्तें एक्सपोर्ट करूंक काय म्हूण काँग्रेसीचो प्रश्न. सो आमी आयज गोंयच्या टॅक्सपेयरा मार्फत आमच्या फिशरी मिनिस्टराक आमी विचारपा येयल्ले की लोकांच्या टॅक्सपेयराचे पयशांचे तुमी तांकां मुदलो दियात, तांकां बरें नुस्तें खावनी. आमचें नुस्तें आमकां मेळपाक जाय, भायलें नुस्तें आमकां कित्याक? आनीक आमची जी सबसिडी मार्फत आमचे नुस्तें वेवसायाक जाता, आमकां गोंयचें नुस्तें आमकां CIFT आनी FSSAन मार्केटात वचून नुस्त्याचेर फॉर्मेलिनाचे टेस्टी केले. नुस्तें सेफ हा म्हणून तांचो रिपोर्ट. FDA मंत्री विश्वजीत राणे म्हणटा एक्सपर्ट नासतना आनी परमिशन नासतना जर कोण फॉर्मेलिनाचे टेस्टी करत जाल्यार ताचेर FIR घालतले. First, we have visited the Madgaon market and collected 10 number of samples, including commonly consumed fishes like sealfish, mackerel, sardine, and all. And myself only carried out the test by the safe test kit, and each sample were carried twice, and the results were coming negative, means that there was any color development after the checking. Then gone to the FDA lab. There I have checked the methodology which they are following. That is that we can show you here. The methodology is specifically for free formaldehyde. That is as per Indian Pharmacopoeia method 2010, and that is specifically for free formaldehyde content only. And the lab test also is they are doing fine, and we found out that the samples we have collected were free of contamination. None of the samples are found to be positive. Absolutely, it can be said that fishes are safe. ती प्रतिमा कितें ती एक्सपर्ट ती गिरीश चोडणकर कितें एक्सपर्ट तो रेजिनाल्ड कितें एक्सपर्ट तो काय सायंटिस्ट. म्हाका दिसना ही हॅज बिकम अ सायंटिस्ट. कदाचित जावं शकता कितें तो प्लास्टीक तांते तयार करता आनी म्हणूनच ते तांती म्हणटा ताका. कितेंय उलयलें साश्टीचे मता खातीर कितेंय केलें आनी साश्टीचे लोकांक पिशे करपाक म्हणून अशें केलें योग्य न्हू तें. आयज साश्टीचे नुस्तेकारूच सांगता की हे वाट लायता म्हणून आमच्या पोटार पांय दवरपाचो ह्या पक्षान प्रयत्न केला. पणजीचे नुस्तेकार बी तेच सांगता आनी आमी रावतले. ह्यान फुडें जर कोणी मार्केटान ह्या तरेचे करपाक हांवें तांकां सरळ सांगलां FIR दर्ज करा की ह्या तरी तांकां अधिकार ना टेस्टिंग करता कितेंय करपाक. तांकां जाय हाडात, खंयचे तरी एक्सपर्टाक हाडात, आमकां सांगात, भायल्यान आमी लोक हाडटा आनी तुमच्या मुखार करपाक तयार आहात. कांयच लिपोवपाची गरज ना. I would say it was out of panic reaction that probably that word permissible limit has come into the fray. Like I said in my opening statement, we now actually have requested the scientific panel, because we always set science-based standards. We have requested the scientific panel to look into set what should be the permissible limit that can be allowed in a naturally, like in the naturally present environment. So that the panel will come up with its recommendation. The panel may finally say no, you cannot set limit for this. But as of now, there is as of now, in the standards there are no permissible limits, because you cannot set limits for something that is naturally present. But प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी चेतन गवस. रेव्हेन्यू खात्यान लँड रेव्हेन्यू कोडांत दुरुस्ती करून म्युटेशनाची प्रक्रिया सुटसुटीत केल्या.
आता सब रजिस्ट्रारांत सेल डिडाक लागता ते सगळे डॉक्युमेंट सारखे दिल्यार ते डॉक्युमेंट ऑनलायन थंयच्यान मामलेदारांक ट्रान्सफर जातात. थंय आनीक परत डॉक्युमेंट दिवपाची गरज ना. आदी लोकांक दोनूय कडेन डॉक्युमेंट दिवचे पडटाले. 30 ऑगस्टाक गोंयच्या रेव्हेन्यू खात्यान लँड रेव्हेन्यू कोडांत दुरुस्ती केली. ह्या दुरुस्ती प्रमाण सब रजिस्ट्रारांतल्यान सेल डिडाचे डॉक्युमेंटाची कॉपी ऑनलायन मामलेदारांत पावता. तरी कांय मामलेदार ऑफिसांनी लोकांक सेल डीड कॉपी परत दिवंक सांगतात. परत डॉक्युमेंट दिवपाची कटकट आतां सुदारीत वेवस्थेत ना. मामलेदार जिल्लोधिकारी ते रेव्हेन्यू खात्या मेरेन फायलींचेर तारखे प्रमाण ट्रॅकिंग जाता. सगळी वेवस्था सोपी सरळ आनी टायम बाउंड केल्या. एखादो मामलेदार फायली आडायता आसत जाल्यार वयर रिपोर्ट करा म्हूण रेव्हेन्यू मंत्री रोहन हे पयलीं विधानसभेतूय उलयला. तरी पूण कांय मामलेदारांचें आपलें तेंच. आनी आतां एखाद्या नागरिकाचे एखाद्या सिटिझनाचे जर सेल डीड जाता जाल्यार सेल डीडाच्याच वेळाचेर सब रजिस्ट्रारान म्युटेशनाची फी एक्सेप्ट करतात आनी ते म्युटेशनाच्या फीच्या आधाराचेर सेल डीड जाल्या उपरांत सब रजिस्ट्रार ऑफिस इलेक्ट्रिकली मामलेदाराच्या म्युटेशन सेक्शनान सेल डीड ट्रान्सफर करता. आतां कांय जाग्याचेर तालुका लेवलाच्या मामलेदार ऑफिसांनी कांय जाग्याचेर अशें दिसून येता की म्युटेशन करता आसतना जो डॉक्युमेंट ट्रान्सफर केल्लो गेलो आसता तो डॉक्युमेंट कन्सिडर न करता कांय लोकांक पार्टींक ओरिजिनल डीड दिवची कॉपी अशा प्रकारची मागणी केली गेली वयता. पूण ह्या संदर्भात 31 ऑगस्ट 2018 ह्या दिसा रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटांतल्यान एक मेमोरेंडम काडला जाची खबर सगळ्या लोकांक नागरिकांक आसूंक जाय. ज्या मेमोरेंडमांतल्यान अशें म्हटलां की जो डॉक्युमेंट रजिस्टर जाता जे सेल डीड रजिस्टर जाता ते सेल डीड त्या ऑफिसांतल्यान मामलेदार ऑफिसान ट्रान्सफर केले गेलो वयता. जो ट्रान्सफर केल्लो डॉक्युमेंट आसता तो डॉक्युमेंट ओरिजिनल डॉक्युमेंट म्हणून कन्सिडर करचो आनी नागरिका कडल्यान सेल डीडाची कॉपी जावं खंयचो एडिशनल डॉक्युमेंट मागचो न्ही. हे मेमोरेंडम सर्वसामान्य नागरिकां खातीर इतलें म्हत्वाचें आसा की त्या मेमोरेंडमाक लागून परत तो डॉक्युमेंट दिवपाची जो त्रास जाता नागरिकांक सर्टिफायड कॉपी दिवपाची जी गरज पडटा भासता ती गरज पडची ना आनी डायरेक्ट तो डॉक्युमेंट सेल डीड जो आसता ओरिजिनल सेल डीड जावं डॉक्युमेंट जो सब रजिस्ट्रारांतल्यान ट्रान्सफर केलो गेलो वयता तोच डॉक्युमेंट कन्सिडर केलो गेलो वयतलो. आतां ह्या पद्दतीक लागून म्युटेशन विभागान आमची म्युटेशनां ही फास्ट जावपा खातीर ही ह्या मेमोरेंडमाचो जावं आतां जे कितें नवीन बदल केला ताचो खूब फायदो लोकांक जाता. लोकांच्या परते फावटी मारपाचे त्रास वाचलेत. सगळो डॉक्युमेंट जर ते परफेक्ट आसत लिंक डॉक्युमेंट हे सगळी तपासणी सब रजिस्ट्राराच्या ऑफिसान जातकच तो डॉक्युमेंट डायरेक्ट ट्रान्सफर केलो गेलो वयता म्युटेशन सेक्शनान आनी म्युटेशन सेक्शनान आमकां कळीत केलें वयता की तुमचे म्युटेशनाचे डॉक्युमेंट पाविल्ले आसात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. वास्को अल्पवयीन चलयेचे अपहरणांत पुलिसांक प्रेम प्रकरणाचो दुबाव. आयतारा सांजे सड्या वेल्यान एका अल्पवयीन चलयेक मोटारीन उखलून व्हेला म्हूण केस जाल्या. राती उसरा पुलिसांनी अपहरणाची केस रजिस्टर करून तपास सुरू केलो. चली हुबळी ट्रेस जाला म्हूण कळटा. फाल्यां म्हणल्यार मुरगांवचे पुलीस थंय वचून ताची कस्टडी घेतले. आयतारा सांजे वास्को सड्यावेल्यान एका अल्पवयीन चलयेचे अपहरण जाला. मुरगांव पुलिसांनी अपहरणाची केस रजिस्टर केल्या. सुमार 4 ते चली खंय सडा जेलीच्या वाठारांत रस्त्यान चलत वताले. तांबड्या रंगाचे एक गाडयेन खंय ते चलयेक उखलून व्हेला म्हूण शेजारी सांगतात. मुरगांवच्या पुलिसांनी राती 8 केस रजिस्टर करून तपास सुरू केला. पुलिसांक प्रेम प्रकरणाचो दुबाव लागता. On 23rd, around 8 o'clock, we received a complaint that one minor girl has been kidnapped from Midland Sada. So in this connection, we have registered an offence of kidnapping, and preliminary investigation has revealed that there is some law affair, and investigation is going on. इतले मजगती सद्याक मुरगांव पुलिसांक ते चलयेचे लोकेशन हुबळी कर्नाटकात ट्रेस जाला. पुलिसांची टीम रोखडीच चलयेक हाडपाक भायर सरता. प्रुडंटा खातीर विक्रम नाईक. घेऊ एक कमर्शियल ब्रेक.